सरंगे त्यांचा जो फोक जो असा सगळो तो आम्ही पारंपरिक ते चालू असा. सरंग्याचे कितें खास वैशिष्ट्य? खास सरंगे म्हणजे ते हेजेर हवेचेर ते तो एकदा पंटी भितर तो पेटयता पेटयल्यान तो फुलता आणि हवेन तो वयर वयता आणि हवेन वचोन तो खंय पडटा तो सांगू शकना. म्हणजे तो हें जाता एक फुलोन कसो बरो वयता पळोवपाक सुंदर दिसता. हो सरंगे आमी पयलीं आमी तयार करी. आमी स्वता आमी एक तयार करताले बरोबर पुष्पा आमी सरंगे म्हणजे पयलो आमी स्टार्ट केलो अशें आनी हे आतां आमी सरंगे ते दुसऱ्या कडसून करून घेता. श्री अनंत शेठ कुंभ घेऊन यासी जात होत यमुना तीरी
रुपाली उत्सव समिती गेली आज 23 वर्सां जाली. आयज आमी धाकटी दिवाळीपासून व्हडली दिवाळी पर्यंत म्हणजे त्रिपुर्णिमा आणि ही गेली 23 वर्सां आमची समिती फुडें सरोन आयज सहकार्यान सगळ्याच्या सहकार्यान आणि आयज आमकां ह्या बोटीचें अशें प्रदर्शन गावलां आणि तुमी आतां तें पळयलां इतल्यो बोटी येयल्यो फर्स्ट टायम म्हणजे पयले ते म्हणजे बोटी 58 आयज बोटीचो हें जाल्लो आसा आमचे कडेन रेकॉर्ड जाल्लो आहा आणि ताका भरघोस प्रायजाय दवरलेली आसा. आयज जे आसा भरगत हो कार्यक्रम असो आमी सगळ्यांनी म्हाजे वांगडी आणि ह्या समितीचे पदाधिकारी जे आसात आयज ज्या वांगड्यांनी रात दीस म्हणटा तेजी मेहनत केल्ली आसा सगळ्यांनी तशेंच आमी फुडें असोच उत्सव फुडें मोठ्यान आमी फुडें सरोन करता. हेज्या फुडें मोठो जातलो आनी हेज्या फुडें बोटी बरोबर येवपाचो एक संभव आसा आमकां आनी आमी ते प्रयत्न करतले. तिचं नाव आहे कलियुग ग्रुप, विठ्ठलापूर साखली. Ladies and gentlemen, as you can see,